आज स्पेशल काउन्सिल मिटींग कॉल केली चेअरपर्सन आणि जवळ 24 पॉईंट घातले. 10:30 मिटींग स्टार्ट झालेली, अजूनही 3 पॉईंट उरलेल्या, 2:30 झालेली. सो इतले पॉईंट त्यांनी घालपा आणि सगळे मेजर पॉईंट्स असलेले. एक मेजर गव्हर्नमेंट टू गव्हर्नमेंट एक ट्रान्झॅक्शन झालेले, जी गव्हर्नमेंटान एक सुप्रीम कोर्टान एक ऑर्डर काढलेली की जे रोड वायडनींग आहा पळय तें सगळ्यांनी मेजरमेंट करपाचें. म्हाका एक सांगपाक दिसता की ही जो हो जे पॉयंट आसता पळय तो कसल्या हितून घालपाक एक स्पेशल किंवा इमर्जन्सी मिटींग कॉल करपाक जाय. आयज जवळ म्हयनोभर जालो आख्ख्या गोंयाभर पॅनीक जाल्लेले आसा. लोकांची घरां मोडटली काय कितें, रोड वायडनींग वयता काय कितें, हे सगळें जावपाचें आसता आनी हे आयज हेंच्यांनी बरयलें. सो आमी तो पॉयंट डिफर करपाक लायलो आनी स्पेशल त्याच एकाच पॉयंटाचेर आमकां डिस्कस करपाक जाय म्हणून म्हणलं. सेकंडली एवरी टायम जेन्ना गव्हर्नमेंट टू गव्हर्नमेंट ट्रान्झॅक्शन जाता, जे नोटीस कितें येता, लेटर कितें येता पळय ते कावन्सिलरांक सर्क्युलेट करपाचें आसता. आमकां काय झिरो आसा. मेजर पॉयंट तेंच्यांनी घेतलेलो आसा की सोशल मिडियाचेर तेंच्यांनी पयलें की एक हिंदू क्रिमेटोरियम म्हण सड्याचेर तो कोण आसलेलो पळय तो कितें तरी स्मगलिंग करतना तो सांपडलो आनी तो रिलेटेड हेचेर आसलो. हो पॉयंट सोशल मिडियाचेर येयल्या उपरांत तेंच्या कावन्सिल मिटींग घेतलेलो. म्हाका सांगपाचो इतलोच उद्देश आसा की जेन्ना एमपीएन जेन्ना कंपाऊंड वॉल बांदले आनी गेट बांदलेली आसा, इमिजिएट हांवें कावन्सिल रेजोल्युशन घेतलेलें आसा. कावन्सिल रेजोल्युशन घेवन सोशल मिडियाचेर एकटो कोण तरी XYZ कोण तरी तो आपूण पॉलिटिशियन म्हणटा, म्हाका खबर ना तो खंयचो पॉलिटिशियन, एनसीपीचो लिडर काय काँग्रेसचो लिडर काय बीजेपीचो लिडर, तो खंयच्या पार्टीन आसा तें सांगपाचो. फिश मार्केट बांदपाकूय कितले एमएलएन ट्राय केले, कितले एमएलए सक्सीड जाले, पावले पूण जावन म्हाका दिसता कालूय कोणें इंटरव्यू दिलो, नंदान इंटरव्यू दिल्लो. लास्ट जेन्ना कावन्सील आहलें तें कावन्सिलान तेन्ना म्युनिसिपालिटीन फंड ट्रान्सफर केल्ले टू बिल्ड जी सुद्दां ट्रान्सफर केल्ले फंड्स टू सी दॅट मार्केट इज बिल्ड. आफ्टर दॅट द मार्केट दे फिशर मॉंगर्स जे आहा पळय दे मूव्ड आउट ऑफ द मार्केट. दे हॅड सायन्ड एन MOU. नाव दॅट MOU is obviously it is signed between the municipality and the fishermongers. That MOU is obviously binding on the municipality. Whether it was ratified by the council or what, that has to be checked. आता कितें जाला, आता सद्याक इश्यू हे जाला की मार्केट आहा तो नोटिफाय करपाक आता फुडें चल्ला आमची म्युनिसिपालिटी. थोडे इश्यूज आहेत, those also have to be understood, because when there is a notified fish market within 1 kilometer, fish cannot be sold. So as far as that is concerned, all those other issues regarding the traditional fishermen, that has to be taken into consideration and then a decision has to be taken. DMA had sent us a letter as to what is our plan of action on this. So it is a serious thing. Now councillors, the order has to be placed before the councillors. What steps we want to take. We just cannot just take a decision like that because this concerns people. आमचो MMC स्टाफ क्वॉर्टर्स जो आसा इट इज इन व्हेरी बॅड कंडिशन. आनी हे आतांच न्ही, ताजी कावन्सिलर आशिल्लो तेन्ना आनी मागीर हांवूय कावन्सिलर आशिल्लें तेन्ना हे कंटिन्युअसली हांव फॉलो अप करता कित्याक ती स्टाफ थंय रावता आनी इट इज इन अ बॅड स्टेट. सो ह्यो सगळ्यो बिल्डिंग्स ज्यो आसा, स्टाफ क्वॉर्टर्स जावं, बॉजीस जावं, लोकल बिल्डिंग जावं, हे सगळ्यो एक तर आमी आतां डिसिजन घेतला की वी वील पूट फॉरवर्ड एक स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी एक रिपोर्ट घेवन कशी कंडिशन आसा बिल्डिंगेची हे सांगपाक लायलां. आनी सेम वे मॉडर्न मार्केटाचेरूय डिस्कशन जालें. म्हणजे मॉडर्न मार्केटाचेर हालींच आमचे ब्युटी मिनिस्टर जे आसा तांणी 100 crores मॉडर्न म्युनिसिपल मार्केटा खातीर तांणी डिक्लेअर केल्ले. सो त्या बाबतीनूय आमी उलयली की थंय बी खुबशे कडेन चंक्स पडटा, सिलींग पडटा, इट इज नॉट सेफ. सो हे मार्केट परतें करपा खातीर हितून एक पॉयंट येयल्लो, एक अर्बन आमकां DMA कडल्यान एक लेटर येयलें अंडर ग्रीन लंग्स अर्बन फॉरेस्ट्रीचेर. म्हळ्यार जे म्युनिसिपालिटीचे स्पेस एरिया आहा थंय ग्रीन स्पेस क्रिएट करपाची. सो आमी म्हाज्या एरियेन एक सकयल देंवता स्टार्ट ऑफ जाता जेन्ना प्रिन्स बेकरी कडेन देंवतना एक रोड न्यू डेवलप केला, तेजी एक ट्रायंगल शेप एरिया आहा थंय एक गार्डन टायप करपाचें हांवें प्रपोजल दिला. परस मातशें फुडें वयतकूच आनी एक सायडीक एक ब्लॅक स्पॉट क्रिएट जाल्लो आहा. सो तो ऑलरेडी 50% क्लियर जाल्लो. सो थंय आमी एक गार्डन करपाचें एक दिला. सो आमी सिटीन सांगलां की तुमी म्हणजे कितें रिकमेंडेशन दिया. सो दे वील डिसायड. प्लस आनी एक पॉयंट डिसायड जाल्लो ऑन लिगल फीस एडवायजरीचेर. कित्याक नॉर्मली आमचे म्युनिसिपालिटीचे केसीस हे करता, ओपिनियन येता तर आमी रेफर करता आनी आमकां चड चार्जीसय जाता. प्लस एडवोकेट तेंचे बिजी शेड्यूल खातीर अवेलेबल नासता आनी आमकां पेंडींग रावचें पडटा. सो आमी तांकां सांगलां की COक सांगलां की आमी रिटेनर बेजिसाचेर 1-2 एडवोकेट घेवपाचे आनी COन एग्री जाला. आमी तेजेर
घेतले म्हणून आनी अकॉर्डिंगली ते विल गेट एडवर्टायज तशें जातले. मेन फर्स्ट पॉयंट इम्पॉर्टंट आसलेलो तो हायकोर्टाची ऑर्डर जी जाल्ली आसा हालींच इलिगल कन्स्ट्रक्शनाची ती तो पॉयंट आयज येयल्लो प्लेस केल्लो. पण आमकां तेंच्यांनी ती ऑर्डर जी आसा ती सर्क्युलेट करूंक ना, सो आमकां वाचपाकूय ती मेळोंक ना. सो ते आनी तो एक इश्यू जो आहा तो खूब सिरियस इश्यू आसा आनी तो सामान्य मनशांक लागता. आनी स्पेशली आमच्या मर्मुगांव हांगासर तालुक्यान जेन्ना वास्को सायडीन मॅक्झिमम जे आसा ती प्रॉपर्टीज लोकांची घरां आहा ती कुमदादा जाग्याचेर आसा, गव्हर्मेंट जाग्याचेर आसा आनी असल्या जाग्यांचेर जेन्ना इश्यू आहा पळय तेन्ना तो मात्र सिरियसली घेवपाक जाय. सो तेज्या लागून आमी एक स्पेशल मिटींग कॉल आउट कर सांगला. आमकां तेज्यान पयलीं तेंच्यांनी ऑर्डर बीन सर्क्युलेट कर सांगला आनी तेज्या उपरांत मागीर आमी तेजेर एका पॉयंट डिस्कस करया म्हणून हो एक आसलेलो. सेकंडली जे इलिगल गेट आनी वॉल जे बायणां MPN घातलेली आसा तो जेन्ना लास्ट मिटिंगेक आमी डिस्कस केल्ले तेन्ना हांवें एक पॉयंट रेज केल्लो रिगार्डींग अंडर 177 आमचे गोवा म्युनिसिपालिटीज एक्ट ती वॉल आहा ती आमी हे करपाक शकता म्हणून म्युनिसिपालिटी ऑन देर ओन मोडपाक शकता म्हणून, पण तो खंय तरी रिफ्लेक्ट जावंक ना. सो तो तेंच्या नदरेन हाडलो आनी प्लस तेंकां विचारलें की बेस्ड ऑन दॅट तुमी कित्याक एक्शन घेवं नाका म्हणून. सो आयज आमी तेंकां सगळ्या कावन्सिलान युनानिमसली तेंकां सांगला की तुमी हे वॉल बेगीतले बेगीन ही मोडपाक जाय म्हणून. फिश मार्केट ऑलरेडी रेडी आसा, खाली सटन मात चेंजीस करपाक उरलेले आनी आतां उरला कित्याक ते ओपनिंग खातीर उरला. खाली मिनिस्टरान आपणाची डेट आनी टायम फिक्स केल्यार ते ह्या म्हयन्या भितर ओपनिंग जातले काय न्हू. सेकंड गजाल कशी आसलेली, आमी एज अ म्युनिसिपालिटी फिश मार्केट म्हणून आतां कितलीच वर्सां जाली फिश मार्केट आसा. हांव जावच्या पयसून फिश मार्केट आसा त्या जाग्याचेर ते नोटिफाय ना काय न्हू. ती नोटिफाय ना म्हटल्यार खंय तरी कावन्सिलाची मिस्टेक आहा, म्युनिसिपालिटीची मिस्टेक आहा. हे एक मार्केट जे आसा फिश मार्केट म्हणटा आमी म्हणटा मार्केट, जेन्ना लोक मार्केट म्हणटा ते नोटिफाय ना म्हटल्यार आमकां लज न्हू. म्हणून तो हांवें पॉयंट घालो ते नोटिफाय करचे म्हणून काय न्हू. आनी नोटिफाय केल्यार कितें आमकांय उरलें ना रेकॉर्ड बाबा इट इज अ फिश मार्केट म्हणून. आमी 250 सिटर थंय केल्या. 250 सिटरान तर आमकां दिसता बाबा थंय 100 लोकूच बसता आनी थंय बाकीचे थंय खाली आसा. वील गिव 3 months टायम तेंकां जे गोंयकार आसा आनी ते नुस्त्याचे बिझनस आनी तेंकां दिसता पळय थंय आमी येवन बिझनस करपाचो विकपाचें म्हणून. थोड्यांचे आसा थंयसर पूण ती वचना. आमी म्हणटा इनवायट करता आमी तुमी या म्हणून. तर ते खाली दिसता आमच्यानी खाली आसा आमच्यानी आमकां कांयच रेव्हेन्यू मेळना जाल्यार इट इज अवर प्रॉपर्टी, आमी कोणाकूय दिवंक शकता. आमदारान हो येदो व्हडलो इनिशिएटीव घेतला. आमदार येयला म्हणून हांव तुका सांगता न्हू पयलीं पासून आमदार येयला म्हणून हे फिश मार्केट खंय तरी जावंक पावलें. हे आमदार येयला म्हणून खंय तरी आमचो पावर हावस जावंक पावलो. आतां आमचें गार्डन जावपाचें बायणाचें हें गार्डन खंय तरी आमदारान बांदेकारा कडसून हातपांय हें पांया पडोवन तें जालें. बरो चॅस बोर्ड जालो. इंडियन चॅस बोर्ड ना हो खंय हो वास्को ना. वी शूड गिव हिम द क्रेडीट. तुमकां सांगला 2 किलोमिटर म्युनिसिपालिटी चलयता, दोनूय एक वास्कोचो आसो आनी मुरगांवचो. वास्कोचो कसो आहा तुका कंडिशन तेचें मातशें बरें ना, पूण खंय तरी आमी ते गोवा शिपयार्डा कडेन हें करून डिस्कस करून ते एक रिन्युवेट करपा खातीर आमी चिंतला. खंय सकयल वाल्यार तो हस्ती उडोवपाक तर फाटल्यान आमी जेन्ना वयता थंय रॅम्पूय घालपाक चिंतला. आमी एक इन्स्पेक्शन करतले शिपयार्डांनी आमी आनी आमकां कितें जाय ती गोश्टी आमी तेचेर थंय आमी तेंकां सांगतले बाबा. आनी तेचो बाबा कितलो कॉस्ट जातो तोय आमकां कावन्सिलराक बसोवपाक जाय आनी आमी कितें करतले ते आमकां कावन्सिलराक सांगपाक जाय. आतां आमी चिंतला कितें बाबा ते खंय नाल्यार खंय आमकां लोक विचारता बाबा ते फेसिलिटी सारकी ना जाल्यार आमी चिंतला बाबा ते परत आमी आमच्या हातीन घेवपाक म्युनिसिपालिटी क्रिपेटोरियम हातीन घेवपा खातीर आमी दोनूय म्युनिसिपालिटी जे आतां तुवें सांगला ती एक्टिविटीज खंय नाका ते चलता. आमी पयलीं लास्ट टायम 6 म्हयने पयलीं सांगलें बाबा जो कोण तो थंयसर पळयता देखणारो आहा तेणी थंय सकाळीं येवचें आनी सांजचो वचपाक चिंतलेलें. पूण सद्या कारणान कितें आहा जेन्ना तो खंय तरी रावपाक भाड्याक घर पळयता आनी तेन्ना लोकांक दिसता बाबा हो थंय मशिंडेन कामाक आसा म्हूण ताका भाड्याक पासून दवरूंक मेळना. म्हणून आमी चिंतला कितें बाबा जो कोण थंयसर आमी आमचे कडेन तें नांव आसतलें म्युनिसिपालिटीन बाबा तो क्रिमेटोरियम पळोवपी हो आसा म्हणून जाल्यार तेचीच फॅमिली थंय रावतली नाजाल्यार तो एकटो रावतलो. तेच्या भायर आनी कोण रावचो ना. सेकंड थिंग आमी कितें जाला एकदां मरण म्हणपाक रातचें जाता म्हणून थोड्यांचो हें आसलेलो बाबा रातचें आतां हांवेंय पर्सनल पळयलां रातचें आतां विथआउट एनी डॉक्युमेंटेशन येता थंय जळयता कोण पुरता कोणाक खबर. म्हणून हांवें कितें सांगलां कन्सर्न कावन्सिलराक जो कोण कोणाची बॉडी खंयच्या वॉर्डानसून येता जाल्यार तेणी प्रत्येक खंयच्या कावन्सिलरासून येता त्या कावन्सिलरान तेणी सांगपाचें बाबा हो आपणाचो मनीस ताका तेणी डेथ सर्टिफिकेट सगळें आसा आनी तो लिगलायज आहा. खंयचे इनलिगल गोश्टी आमी थारोवन घेवचे ना. Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications.